नमस्कार, गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात। सकाळ सावन गोंयभर 186 पंचायती खातीर मतदान शांतीकायेन सुरू। मतदान मतपत्रिकांनी 1464 पंचांच्या सुवातीक 5038 उमेदवारांचो फुडार 8 लाख मतदारांच्या हातांत। संवेदनशील बुथांचेर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरून पंचायत मतदान चल्ला। 64 पंच आदींच बिनविरोध वेचून आयल्यात। उरिल्ल्यांचे आज मतपेटी आणि सीलबंद। पडली चान्सेस म्हाका बरे आसा कित्याक हांवें खूब 15 वर्सां लोकांचें काम केलां आनी हांव काम सतत म्हणजे ओन काम करता, खंयची पार्टी धरनासतना काम करता। तरी आसतना म्हाका हे वर्सा आमचो आमदाराचो म्हाका खूब सपोर्ट आसा कित्याक हांवें खूब जाणां आमदाराच्या हेल्पाक मेले हांवें खूब जाणांची डेव्हलपमेंट केलां, कामाकूय लायिल्ले आयज 12 भुरग्यांक। म्हाका खात्री आसा की हांव चडांत चड मतांनी हे वर्सा जिखून येतलो अशी म्हाका खात्री आसा। म्हजो वॉर्ड ओबीसी जाल्ल्या कारणान 10 नंबर, सो 9 नंबर आमचो एक पंच आसलेलो युवराज, तेगेलोय वॉर्ड लेडीज जालो आहा। सो हांवें हे फावटी कॉन्टेस्ट करूं ना। सो लोकांनी म्हाका मातशें फोर्स करूंक लागले, तूं तर कॉन्टेस्ट करना, एटलिस्ट तुगेले बायलेक बेसिसाक बसयाय म्हणून। सो पीपल डिसायडीड, सो शी कॉन्टेस्टेड दीस टायम एंड आय एम हेल्पिंग हर। सो लोकांकडे कितें मागता तूं? बिकॉज आतां सकाळसून वोटींग चालू जालां। आतां लोकांनी एक्चुली चोय सगल्यांनी भायर सरपा जाय वोटिंगाक आनी फेर एंड स्मूथली वोटींग जावपा जाय। तुमी जाणा हें आतां तुमी आतां पेपराचेर न्यूजाचेर चोयलां आसतलें कितले ट्रॅक्स वोटर्सां मेळ्ळाय ते, कितें आमी तुमी वोट करनाय जाल्यार घरा मेळटले। म्हाका तें कोणाचेर टिका करूं नाका, पूण हांव सांगूं सोदतां तुमी भिनाकाय, हो रायट आहा तो तुमचो सोडनाकाय। हे चल्लां कितें लोक काही जण इन्व्हेस्टमेंट म्हणून पळयतात ह्या निवडणुके कडेन आणि खास करून जे कोस्टल बेल्टांतल्यो पंचायती आसात हांगा हे प्रकार जास्त जातात। जेन्युइन लोक निवडून येवंक जाय, बरे विचार करणारे लोक निवडून येवंक जाय, जेंकां खरेंच गांवचें हीत आसा हे लोक निवडून येवंक जाय अशें म्हाका दिसता। आणि ताका लागून ह्या पयशाचेर पयसो इन्व्हेस्टमेंट जो आसा ताचेर निर्बंध हो हाडूंकूच जाय। पण एका वटेन आमी गोंयच्या मुक्तीची 60 वर्सां पूर्ण केली, देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सां आमी सेलेब्रेट करतात आणि दुसरे वटेन जर आणि सगळ्यांक आमी मतदानाचो हक्क दिला आणि अशा वेळार निवडून येवपाचो हक्क थोड्याकूच उरता। त्यामुळे ताचेर कितें तरी रिफॉर्म्स अत्यंत गरज आसा। इन्व्हेस्टमेंट निवडणूक ही इन्व्हेस्टमेंट न्हय, इन्व्हेस्टमेंट म्हणून काही जाण पळयतात तांचेर कसो कंट्रोल येतलो। नाजाल्यार बरे सुशिक्षीत विद्वान, उच्च विद्या विभूषीत, सामाजीक दृश्टिकोन आसलेले लोक हे अडगळीक पडटले आणि जे तिजोऱ्यो उगडटात आणि मागीर निवडून येतकीर परत तिजोऱ्यो भरतात अशे लोक येतले। म्हाका दिसता हो खूब विशय सिरियस आसा, गांभीर्यान सगळ्या राजकारण्यांनी घेवंक जाय, सगळ्या राजकारण्यांनी घेवंक जाय। आणि जर हे घेतले ना तर समाजाची अधोगती जावपाचो खूब धोको आसा। नाका जाल्ले लोक निवडून येतले आणि मागीर पंचायती ह्यो भ्रश्टाचाराची कुरणा जातली, हो धोको जावचो न्ही। म्हाका असोय एक उमेदवार मेळ्ळो, हांवें विचारलें अरे तूं कित्याक रावलो शाण्या? जाल्यार म्हाका सर म्हाका नोकरी ना न्ही। म्हणजे तो नोकरी म्हणून उत्पन्नाचें साधन म्हणून पळयता, तें उत्पन्नाचें साधन तें सरकार दिता तें रेम्युनरेशन न्हय, जे वाम मार्गान जमता तें एकदां मेळ्ळें 5 वर्सां खातीर की कल्याण जालें। आमकां सगळ्यांकच हेचेर खूपच अंतर्मुख जावंक जाय, कोणाचेर टिका मारची गरज ना। आज ही समाजात चल्लेली गोष्ट आसा, बट इट हॅज टू स्टॉप समवेअर। ना जाल्यार लोकप्रतिनिधी कशा प्रकारचे आमी हाडूंक लागतले। आतां हांव एक म्हागेली सुन्या दवरिल्लो, सुन्या म्हणजे चेड्या बायले दवरिल्ल्या। हो वॉर्ड नंबर खंयचो? हो वॉर्ड नंबर 10। आनी आतां हे फावटी लोकां भितर आतां वोटींग सकाळच्यान चालू जालें, कसो चल्लां वोटींग? वोटींग बरें सुसेगाद चल्लां, शांतीकायेन चल्लां, कांय गडबड ना, कांय ना। आनी तुमचे हेजे कशे चान्सीस आसा? आमकां खूब चान्सीस आसा। कितले जाण कॅन्डिडेट रावल्या वॉर्ड नंबर 10? हय, 3 जाण रावल्या। 1 जाण।
The first time I'm voting in a panchayat election. Otherwise, my house being in Mangor, even though I used to contest here, I call it a lovely grassroots level dance of democracy. That is what panchayat election is all about. If we wanted, we could have done it even on party lines, but government very consciously decided not to have it on party line. हेज्या पयलीं कितें जातालें, डर्टी पॉलिटिक्स चलतालें हांगासर. म्हणजे कितें हुकुमशाही जाताली, आपल्याक जाय एका फाटी काड तेका फाटी काड. जे पळय कोणाक रावंक हें दिसता, आपल्याक सेवा करूंक जाय अशें दिसता पेडणेकरांची, आनी तेंच्यांनी ते रावचे. म्हाजे ह्या फावटी कोणाकूच दुखोवपाचें ना. कोणाक दिसता रावपाचें तेणी रावपाचें. जशें आमच्यो तिनूय पंचायती जावं रुमडांबळ दवल्ली दिकारपाल आकेबाश ह्या 3 पंचायतीक आमचे फूल मेजॉरिटी आमची जातली आनी ह्या तिनूय पंचायतीन आमच्यो पंचायतीचे मंडळ आमचे स्थापन जातले. तशें पळयल्यार पंचायतीक पावर आसा, जिल्हा पंचायतीक तरी पावर ना, पूण पंचायतीक खूब पावर आसा. पंचायत ही सुप्रियम. जशें लोकांची बारीक बारीक कामां सुद्दां लोक तेंचे कडेन अप्रोच आसता. जिल्हा पंचायतीक तशी अप्रोच आसना. जिल्हा पंचायतीक फक्त कितें आसता, फंड्स येता तेन्ना ते डेव्हलपमेंट करप आसता. पूण सभी हमारे जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं, स्टेशन हैं, वहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है. रात को ही हमारा सिक्योरिटी पर्सनल जितना भी था वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुका था, और अभी जस्ट हम रिव्यू कर रहे हैं हर एक पोलिंग बूथ पोलिंग स्टेशन पे जाके कि कहीं कोई किसी तरह का इशू या नहीं है. एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ एंड पीसफुल. हांव सगळ्या पंचायतीच्या ह्या इलेक्शनाक सगळ्या रावल्या त्या कॅन्डिडेटांक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. ग्रामपंचायत ह्या गोंयच्या लोकशाही पद्दतीत खूप महत्वाच्यो आसा. ग्रामीण भागांतल्या उदरगतीच्या नुसार आमकां ग्रामपंचायती स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा, बट त्याच बरोबर ग्रामपंचायतीन मॅक्झिमम रिफॉर्म्स जावपाची गरज आसा. लोकशाही आनी गोंयची उदरगत सगळ्या पद्दतीन जर पावतली आसत जाल्यार चडांत चड रिफॉर्म्स जावपाक जाय. 14 फायनान्स कमिशन आसतलें किंवा आतां 15 फायनान्स कमिशन आसतलें. ह्या दोनूय फायनान्स कमिशनाच्या अंतर्गत जितक्यो फायनान्शियल डेलिगेशन ऑफ द पावर्स पंचायतींक दिवपाक जाय त्यो मॅक्झिमम दिवपाचो प्रयत्न हो म्हणजे मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात झाला. I have not contested in my own ward. I have contested in another ward. It's because of the people's demand, and I don't have anything in my mind. I don't have any vested interest. It's only because to fulfill their wish I have taken this step forward. मुगे मिसीस बसयला, हांवें बसयला, लोकांक बसयला, आनी तेगे कितें लोकांक कितें सांगत बसयला, कितें कसो तेजेर विस्वास दवरून बसयला त्या लोकांक खबर आसा. मांद्रे मतदारसंघात 9 गांवांनी जे उमेदवार आसात ते निवडून येतकच जे आमचे पंच जातले, सरपंच जातले, उपसरपंच त्यांच्या जे जे कितें गोष्टी आहात त्याच्या वार्डांनी सगळ्यो करपाचो म्हणजे डेव्हलपमेंट सर्वतोपरी करपाचो प्रयत्न करतलो. हांवें ऑलरेडी आमचे जे म्हाका जाय ते कॅन्डिडेट म्हाका एप्रोच जाताले, पूण ताका सांगलां तुम कसले खंयच्याय टायमार तुमकां कितें काम करपाक जाय हांव तुमच्या भायर आसा, पूण हांवें एज अ पॅनल म्हूण असो कांय घालूंक ना. कळंगूट पंचायतीच्या खोब्रावाडो वॉर्ड 9 ची वेंचणूक रद्द. बॅलट पेपरार नावां आनी चिन्हाचो घुसपागोंदळ. एका उमेदवाराचें नावूच ना. कोणे मुद्दाम केला काय प्रिंटिंगाचो घोळ ते खंय कळपाक जाय. उमेदवार घडिल्ल्या प्रकाराची चवकशी मागता. वॉर्डाची परत वेंचणूक 11 ऑगस्टाक म्हूण रिटर्निंग ऑफिसरान कळीत केला. हांगा वॉर्ड नंबर 9 आमचे कळंगूट विलेज पंचायतीचे इलेक्शन जे आतां सुरू जाल्ले. तेजेर जे बॅलट पेपर आहा तेजेर सगळीं सिंबॉलां मिसमॅच जाल्लीं आसा, आनी म्हाजे सिंबॉल जे डॅक्स आसले ते थंय बॅलट पेपरार येवपूच ना. सो तो तुमी आतां एक तर म्हणूंक शकता की प्रिंटींग एरर, ह्युमन एरर, ते आमी कांय सांगूंक शकना, बट इट्स अ बिग ब्लंडर विच हॅज हॅपन. एंड देन perhaps for that reason the election for this particular ward number 9 has been called off, and we are waiting for the final order from the state election commissioner as when the election will be held. Most likely they have said unofficially that it's going to be held tomorrow, but ह्याचेर एक सिंबॉलाचो इशू जाल्लो आसा. स्वप्नील वांयगणकराक कॅमेरा मेळिल्लो आसा, आनी स्वप्नील वांयगणकराक कार आणि मुन्नांग आमच्या कॅमेरा मेळिल्लो आसा, आनी डेस्क जो सिंबॉल आसा स्वप्नील वांयगणकराक मिसींग आसा. सो म्हणूंक शकता की आमी हो ह्युमन एरर आसा, बट तेजेर गोवोरमेंटांनी एक हें घेवचें, इन्क्वायरी करची की येदो व्हडलो ब्लंडर ते बी इलेक्शनाच्या टायमार. टोटल 950 वोट्स आशिल्ली, आनी इट इज व्हेरी शॉकिंग फॉर अस ऑल्सो एज अ कॅन्डिडेट. एक्चुली हांव काल रातचो येयल्लो, तेंच्यांनी म्हाका दाखोवंक ना. एक्चुली ते दाखप आसता सिंबॉल, कित्याक आमकां आपयल्ले इलेक्शन एजंटाक तेंच्यांनी आपयले आनी तेंची सायनी घेतली आनी तितलेंच दाखयल्या. ती स्लिपी जर दाखयल्ल्यो कालूच जाल्यार कालूच आमी मिस्टेक काडटले आसले.
एक्चुअली आयज न्हू वोटींग डे सगळे लोक उमेदीन गर्दी येयला इन द मॉर्निंग इट सेल्फ 8 o'clock लोक हिंगा क्यू अप जाल्ले सगळे पोलिंग इन इंट्रस्ट ऑफ द विलेज आयज पंचायत इलेक्शन गांवचे इलेक्शन सो खूब इंट्रस्ट जावन लोक हिंगा येयल्ले आहा बट वॉर्ड नंबर 9 पीपल वर डिसअपॉइंटेड कित्याक तांचे बॅलेट पेपराचेर जे नाव आहा आनी सिंबल आहा ऑफ द कॅन्डिडेट देर वॉज अ मिसमॅच इट वॉज नॉट प्रॉपर. सरकारान पोगो बिल टेबल करून ते असंविधानीक म्हूण सांगूंक जाय आशिल्ले. तांणी भूमिपुत्र बिल खंयच्या आधारार हाडले ते आजून सांगूंक ना. आरजी आमदार विरेश बोरकार हेडोन पोगो शब्दाची एलर्जी आसल्यार 60 वर्सां डॉमिसायल आशिल्ले बिल हाडात, जाय ते नांव दियात, तेंको दिता. सरकाराक चॅलेंज. आरजीची विचारसरणी वेगळी, कसलीच खंय तडजोड ना. एक आसा की सगळ्यांत व्हडलो जो प्लँक आशिल्लो तो पोगो बिलाचो. तुमी अटेम्प्टय केलो, बिलच विधानसभेक आयली ना हाजेरूय वाद जालो. तुमी बरेच पिकार दिसली म्हाका त्या दीस आनी एक बरेच बेजार जावन हावसांतल्यान भायर सरले निमाणो दीस आनी खूब जाणांनी तुमकां मागीर उलो मारलो, मातसो विरेश राव म्हणून सांगले. तरी आसतना तुमी म्हाका दिसता हावसाक आनी रावनासतना सामकी उठून गेले. इतले निराश जाले काय कितें नंबर 1 आनी दुसरो बील आयलेच ना ह्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? आयज भूमिपुत्र बील हाडले तेंच्यांनी, ते कशें कॉन्स्टिट्युशनल आसले तेंवूय प्रूव करपाक जाय. आजून पासून तेंच्यांनी हें केल्लें ना, इम्प्लिमेंट केल्लें ना. म्हटल्यार रातचे ते भूमिपुत्र खंयच्याय टायमार हाडून ते पास करूंक शकता. मात जेन्ना पोगो बिलाचेर आसा तेन्ना सगळे बाक धाडिता. इतलेंच आसलें नाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्ट येवन सांगूंक जाय आसलें की आमी पोगो बिल टेबल करता. तेंकां एक्सप्लेन करपाचें कशें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा आनी कशें आमी भायर मारतले. अशें कांयच करूं ना. ताणें तर सगळी फायलच हाडून थंय दवरली, घे विरेश वाच म्हणून. फायल हाडून दवरले मात टेबलूच करूं ना न्हू. मागीर लास्टाक आमकां सगळें पळोवन आजून पासून आमकां सारकें तेंचे एक्झॅक्ट कितें आसा तें पळोवन आमी ऑलरेडी भूमिपुत्र बिलाचेरूय घातलेलें आसा कितें कितें कशें तेंचें हें केलां तें. वेटींग म्हणटा तें वेटींग खंय केल्या ती पोगो बिलाचेर वेटींग बीन कांयच केल्ली ना. फुडल्या अधिवेशनाक परत मांडपाचो प्रयत्न ऑब्वियसली आमी परत मांडपाचो प्रयत्न करतले. प्रत्येक टायम गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की बाबा हे फोटिंगपणां करता म्हणून, ह्या लोकां वांगडा खेळटा म्हणून, गोंयकारां वांगडा खेळटा म्हणून. तेंकां सांगोनी, तेंकां एवरी टायम सांगोनी आमीय रेडी आसा. समज तेंकां दिसता ते भूमिपुत्र हाडूंक शकता, भूमिपुत्रान ते 30 वर्सां हाडपाक शकता जाल्यार पोगो बिल जी 60 वर्सां धर तुमी, नाल्यार तुमी 60 वर्सां हाडा आनी पोगो बिल हें करा, इम्प्लिमेंट करा. ना 60 वर्सांचेर तुमचे गोंयकारांक जो रायट मेळटलो तुमचे बिल हाडा. तूं म्हणटा की सरकारान जर बील हाडलें जातूं भितर 60 इयर्साचें प्रोविजन आहा 60 वर्सांचें, जर तूं सपोर्ट करतलो? ऑब्वियसली आमी गोंयकारां वांगडा आसा. सरकारान समज 60 वर्सांचें बील हाडलें, हांव तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता, सरकारान समज 60 वर्सांचें बील हाडलें आमी सपोर्ट करता. त्याच खुर्चेचेर विजय सरदेसाय बशिल्ले, त्याच खुर्चेचेर वेन्झी वेगस बशिल्लो आनी आज तुमी बसले. हांव विचारता इतल्याच खातीर कारण हांवें तांकां स्पश्ट एक प्रश्न विचारिल्लो की चल काँग्रेसीचेर तुमी म्हणटात की विश्वास दवरपा सारकी परिस्थिती ना, आमदार आज वचत फाल्यां वचत हें चलना. भारतीय जनता पक्षाक तुमी म्हणटात की तुमचो प्रमुख पक्ष जाचेर तुमी विरोध करतात. अशी परिस्थिती भितर आज जेन्ना तुमी इलेक्शन झगडून पळयलें, गोवा फॉरवर्डानूय पळयलें, आम आदमी पार्टीनूय पळयलें, तुमकां अशें दिसता की खंय तरी एक पोटेन्शियल नॉन काँग्रेस नॉन BJP फ्रंट गोंया भितर तुमी एकठांय येवन करपाक जाय काय हें अशेंच उरपाचें? आयज आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती टोटल डिफरंट आसा. सो जी आयडियोलॉजी आमी तीच घेवन वयता फुडें आनी तीच घेवन वयतले. आमी जेन्ना कोणा कडेन समज आपा कडेन वयता, आपाची आयडियोलॉजी एक डिफरंट आसा, तांकां आमची आयडियोलॉजी लायक जायना. गोवा फॉर्डाची आयडियोलॉजी मातशी डिफरंट आसा, तांकां आमची आयडियोलॉजी लायक जाय. सो ही आयडियोलॉजी जे कॉन्सेप्ट आसा तो टोटल डिफरंट फॅक्टरान वयता. कित्याक आमी पळय आमची जी पार्टी आसा आमी कॉम्प्रोमायजींग नेचर ना आमचो. आमी आतां खंयच्या हितून इलेक्शनान गेले जावं आनी खंय गेले आमी कॉम्प्रोमायजींग नेचराचे ना. बाकीचे कशें आसा कॉम्प्रोमायजींग नेचराचे आसा. आतां फुडें कशें कितें वचपाचें आमी ते लोकांचेर घालतले. लोकांनी डिसायड करचें, लोकांनी सांगचें आमकां आमचे बूथ लेवलाचेर हें आसा वकर आसा, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज गांवांनी भोंवता आनी ते आमकां इनपूट दिता हेंच्यांनी सांगचें. कित्याक आमी डिसिजन मेकर न्हू, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते डिसिजन मेकर आनी ते डिसिजन घेतले फुडें. घेवया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. साळावले धरण बांदिल्ले शिपणावळीक ताचे बळार 110 शेतकरी सोसायटी उब्यो जाल्ल्यो. तातूंतल्यो 52 सोसायटी आजून आसा म्हूण WRD मंत्री शिरोडकार सांगता.
धरणाचेर भरपी सगळे पारंपारीक बंधारे जाग्यार घालून बंद पडिल्ल्यो सोसायटी खंय पुनर्जीवित करतले. 15 नोव्हेंबरा सावन सगळ्या बंधाऱ्यांनी उदक पावोवपाचो WRDचे टार्गेट. साळावली डॅम पुरवता पयलीं बांदिल्लो न्ही तो शेतकऱ्याक उदक दिवपा संबंधी इरिगेशन सिस्टम जी आसा ती बरी करपा संबंधी हो डॅम बांदिल्लो आनी त्या अनुसार मागीर जवळ 110 सुमार सोसायटीज त्या भागांतल्यान निर्माण जाल्ल्यो. तातूंतले आज मेतीक सादारण 52 सुमार सोसायटी चलतात शेतकऱ्यांच्यो. ज्या 52 सोसायटींतल्यान सादारण 1000-1500 शेतकार ते शेत रोवपाचें काम करतात, बागायती करपाचें काम करतात. तर हो आंकडो जसो तो वाडपाक जाय. 110 सोसायटी परत पुनर्जीवीत जावपाक जाय. म्हणून जेन्ना हांवें आढावो घेतलो गेल्या त्या 15 दिसां पयलीं थंयचे फार्मर्स सादारणशे प्रॉमिनंट फार्मर्स जे आसा शेतकारी ते शेतकारी थंय आयिल्ले. सोशल वर्कर्स आनी पॉलिटिकल लिडर्स म्हणजे पंचायत लेवलाचे पंच मेंबर्स, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर्स थंय आशिल्ले, कावन्सिलर्स बी आशिल्ले. कारण काही एरिया ही म्युनिसिपल एरियेक येता, काडाची काही एरिया. आनी आमचे मानादीक PWD मिनिस्टर श्री काबार आशिल्ले. तर सगळ्यांची गाराणे आयकून घेतली नंतर, मागणी आयकून घेतली नंतर, सूचना त्यांची आयकून घेतली नंतर 15 नोव्हेंबर हो थारायल्लो आसा की सगळी ताजी पयलीं सगळी डागडुजी करून सगळे रिपेर वर्क घेवन उदक जें आसा पळय ते 15 नोव्हेंबराक कॅनलांतल्यान सोडपाक जाय. कुडचणे एरिया, काकोडा एरिया, त्यानंतर मागीर मुखार बाळ्ळी वगैरे एरिया, केपें एरिया, कुंकळेची एरिया, ही सगळी एरिया तातूंत घेतली. समवेर बाय ऑक्टोबर एंड शेतकरी महोत्सव करून पळयता, जेणे करून म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ अवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी आमचो काब्राल PWD मिनिस्टर, त्या दोग तिगांच्या सहकार्यान शेतकरी महोत्सव ऑफकोर्स हें काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान करपाक जाय, पूण काडा असो तातूंत इनवॉल्व जालें जाल्यार बरें जातलें अशें. ते चड करून केलें जाल्यार कुडचड्यार त्याच लोकांनी कुटुंबांनी शेती करपाचें सोडिल्लें आसा. तर तांकां काही सुविधा सरकारा कडल्यान दिवन जर परत तांकां मोटिवेट केलें जर जायत जाल्यार ते कुटुंब जे आसा ते शेतकारांचे कुटुंब जे आसा पळय ही परत शेता कडेन येवंक शकता. आनी पर्टिक्युलरली पार्श्वभूमी करोनाची घेतली जर जायत जाल्यार बरेच लोकांक आतां शेती करपाक जाय अशें दिसता. आनी हो मायंडसेट आमी कॅच करपाक जाय आनी लोकांक जाय ती सुविधा दिवन एखादी मशीन जाय किंवा एखादी आनी कितें सुविधा जाय ती दिवन तांकां आमी मोटिवेट करून शेतीच्या वेवसाया भितर हाडपाक जाय. दिल्ली आप सरकारी शाळा व्यवस्थित चलयता. गोंयांतूय दिल्ली मॉडेल शक्य. सरकाराक जमना जाल्यार सांगचे आमी शाळा दत्तक घेता. आपाचो सरकाराक उलो. सरकार शिक्षकांक वेंचणुके सारखेले बाकीचे ड्युटेक धाडटा. ताचेर ताण पडटा. शाळा विलीन करून बंद वडोवचे परस खंय प्रायव्हेट भागीदारीन चलोवच्यो. आपाचे शिक्षण संचालकाक निवेदन. जी नवी गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा त्या प्रमाणे स्कूल्स मर्जर जे करपाचे आसा, क्लोजर करपाचे आसा, त्या विशयाचेर एज आम आदमी पार्टी एंड एज पीपल आर कनेक्टेड टू एज्युकेशन इन सम फॉर्म ऑफ दी अदर आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिला की स्कुलां बंद करच्या जाग्यार आमकां तुमी जी बंद करपाची स्कुलां आसा ती आमकां एडॉप्ट करपाक जायची. वी वील वर्क ऑन देम. यू विल सी दॅट दे डोंट क्लोज डावन. दिल्लीन जशें आम आदमी पार्टीन स्कुलां बरी केल्या, गव्हर्मेंट स्कूल बरी केल्या, लोक प्रायव्हेट स्कुलांतल्यान काडून जर गव्हर्मेंट स्कुलान घालपाक शकता जाल्यार गोंयांत तें शक्य आसा. हें आमी वी कॅन प्रूव दीस एंड वी कॅन डू इट. पूण खंय तरी चुका घडल्या, सरकारा कडल्यान घडल्या, कश्यो घडल्या त्यो सगळ्यो पळोवन त्यो चुका सुदारपाक जाय. टीचर इज गिवन ऑड जॉब्स ऑफ सर्वेज एंड PLOचे जॉब, इलेक्शन ड्युटी, जाल्यार दे वील नॉट बी एबल टू गिव इनफ टायम टू एज्युकेशन वीच इज देयर फॉर्ते एंड कोर. स्कुलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट फॅसिलिटीज, वॉटर ड्रिंकींग फॅसिलिटीज, स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज, लायब्ररी फॅसिलिटीज, कंप्युटर फॅसिलिटीज, हे सगळे विशय आसता. स्कूल म्हणजे फक्त बिल्डींग बरी बांदली म्हणून जायना आनी बिल्डींग घाणेरी असली म्हणून जायना आनी टिचर्स बरे असले म्हणून जायना. सो हे सगळे जे विशय आसात ह्या सगळ्या विशयान पब्लीक पार्टनरशीप इज ऑल्सो पॉसिबल. देर आर फंड्स अवेलेबल, देर आर NGOs अवेलेबल, देर आर रोटरी वीच हॅव एडॉप्टेड स्कूल्स. ज्या जाग्यार तांणी कंप्युटर्स इंट्रोड्यूस केला, रिसोर्सीस इंट्रोड्यूस केला, कोर्सीस इंट्रोड्यूस केला आनी हे सगळे करपाक आमी तयार आसा. वास्को सप्ताची फेरी आनीक 2-3 दीस वाडोवची म्हूण फेरीवाले मागतात. बेरेस्तारा स्टॉल्स काडचे पडटले. कोविडाचे 2 वर्सां उपरांत फेरी भरल्या, मात जाय तसो धंदो ना. स्टॉलाचे भाडें सुद्दां सुटिल्लें ना. दीस वाडल्यार 4 पयशे येतले म्हूण स्टॉलवाल्यांक आशा. पुलीस म्हणटा जिल्लोधिकाऱ्याचे अर्दी प्रमाण फेरयेचे दीस सोंपले काय स्टॉल काडपाचे. कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक तो धंधा ही नहीं हुआ है. हम लोग बहुत नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है. हम लोग थोड़ा बढ़ा के देंगे तो हो सकता है कवर हो जाए.
आपका भाड़ा निकल गया? नहीं, भाड़ा किराया भी नहीं निकला. आमी म्हटल्यार सांगपाक सोदता म्हटल्यार आमी कितें हे वर्सा आमचे सप्तक हे 2 वर्सां सप्तक येयला आमी तशें ते स्टॉल बी सगळ्या लोकांनी घातला म्हणजे आमचें बरें चल्लां इकडे आनी ताच्या लोक जायते प्रमाणात आसा? हय आसा लोक आसा सद्या आनी दिसान पावसूय ना आनी पावसाने मातशें बरें केलां. लेकिन हम चाहते हैं कि यदि प्रशासन 2-3 दिन बढ़ा के हमको दे दे तो हमारा जो नुकसान है वो पूरा हो जाएगा. नुकसान यानी कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा व्यापारियों को, सबको, हम सभी को. करतले तर 5 कोटीची सवाल हें जातली उलाढाल जातली तें पळोवन आमकां उमेद जाल्या. आनी बाकीच्या लोकांनी सांगलां की फुडल्या वर्सा तुमी म्हणाले थोडे आमकां दुकानदार कितें म्हणाले फुडल्या वर्सा तुमी बाजारान पर्यटन लाई करपाक येता पळय ती तुमी येवची म्हणून. पूरा धंधा नहीं हुआ, धंधा फ्लॉप हो गया. 3-4 दिन से बोला तो नॉर्मल धंधा हो रहा था, ऐसा व्यापार हुआ ही नहीं. व्यापार म्यूनसिपालिटी आपने बोलना चाहिए कि अपने 1-2 दिन बढ़ा के अपने चाहिए. हमारा भाड़ा निकल गया है इसका? नहीं, भाड़ा नहीं निकला. सो हो सप्ताह एक्चुअली एज पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर 8 तारीख म्हणल्यार दवरपाचो केलो कित्याक 9 तारखेच्यान मागीर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट जाता. सो आज चड करून आमचो आज सद्या कितें जालां थोडो स्टाफाचें ब्रिफींग त्या कारणान थोडो स्टाफ पावना. सो प्रेजेंटली आमचे लोकल जे स्टाफ आसात ते सद्या पेट्रोलिंग करतात. एक्चुअली आज म्हणल्यार तांणी स्टॉल इन्स्टॉल केल्या ते एक्चुअली डिसमेंटल करपाक एज पर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर. सो पळोवया सो कशें कितें आसा तें. सो सद्याक आमचो लोकल स्टाफ आसता ती पेट्रोलिंग करता. शेजार राज्यांतल्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो गणेश मुर्ती गोंयांत येवच्यो न्ही म्हूण सरकार अलर्ट. हेर राज्यांतल्यान आयात जावपी मुर्तीत पीओपीच्यो मुर्ती आसूंक जायना म्हूण 14 खात्यांक लक्ष दवरूंक सांगला. एखादे चित्रशाळेंत पीओपीच्यो मुर्ती सापडल्यो जाल्यार लायसन कायमचे रद्द करतले म्हूण पर्यावरण संचालक दशरथ रेडकार सांगता. सर आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे एक सर्क्युलर इश्यू केलेलो आसा की डायरेक्शन दिलेलें आसा 14 डिपार्टमेंटान आनी तेतून डायरेक्शन म्हटलेलें आसा की जे पीओपीची जी एंट्री आसा स्टेट बॉर्डरी कडल्यान ती एंट्री प्रोहिबीट करची म्हणून. आनी तेतून सगळ्यांक म्हणजे ट्रान्सपोर्टाक डायरेक्शन आसा, कमर्शियल टॅक्सीसाक डायरेक्शन आसा, तशेंच पुलिशेक डायरेक्शन आसा, कलेक्टराक डायरेक्शन आसा. सो ही जी डिपार्टमेंटां आसा जी डावन डिपार्टमेंटां तांकां आमी सांगिल्लें आसा की तुमी एंट्री पॉयंटाचेर चॅक करचे आनी जेणे करून पीओपी जे आयडल्स जाता गणपतीचे ते गोंयांत आमच्यान घेवन येवपाचे ना. कारण पीओपीचे आयडल्स जे आसा गणपतीचे हे बॅन केलेले आसा स्टेट गव्हर्मेंटान. सर एनी फायन्स रिगार्डिंग देट? आयचे डेटीन असो फायन असो ना, पण ते गणपती जे आसा ते गणपती आमी अटॅच करूं शकता पीओपीचे आनी ते डिस्पोज करपाची तेतून प्रोविजन आसा. आनी जो कोण चित्रशाळा जी विकता तेचे जे आसा तेचें नांव वयलें लायसन्स आसा, कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स आसा ते कॅन्सल करूं शकता. रिकमेंडेशन ते कॅन्सल करपाक जेणे करून तो दुसरे फावट अशें हें करचो ना, परमनंट कॅन्सल करूं शकता. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.